नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज देशाचे साबार शेतकामती करतात सेंद्रीय शेतीची लागवड. देशात सेंद्रीय शेता खातीर प्रोत्साहन दिवपा हेतान केंद्र सरकारान उखल्ल्यात साबार पावलां. सहकार मंत्री अमित शाह. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लीत नेहरू पार्कांत G20 वृक्षारोपण कार्यावळीत घेतलो वांटो. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी ह्या कार्यावळीत आशिल्ले. पंचवाडी फिडराच्या भुंयगत 20 सरयो आणि सध्याच्या ओव्हरहेड 11 केव्ही लायनीचे केव्ही पंटेमळ उपकेंद्रांतल्यान भुंयगत केबलिंग सिस्टमात रुपांतरीत करपाच्या कामाचो पायाभरणी जालो सुवाळो. राज्य सरकारान आपल्या नातलगांच्या मरणा उपरांत अवयव दान केल्ल्या कुटुंबांचो गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांच्या हस्तुकी केलो भोवमान. आणि पाकिस्तानान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन 282 धावण्यो काडल्यो. जैता खातीर अफगाणिस्ताना मुखार दवरली 283 धावण्यांची मोख. आणि आता खबरो विस्तारान. मिझोराम विधानसभेच्या पहिल्या पावंड्यात जावपी एकाच पावंड्यात जावपी मतदाना खातीर आणि छत्तीसगडातल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पावंड्या खातीर दाखल केल्ले उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयचो निमाणो दीस. उमेदवारी अर्जांची तपासणी पुराय जाल्या. मिझोरामच्या सगळ्या 40 आणि छत्तीसगडातल्या 90 विधानसभा सुवातांमदल्या 20 विधानसभा सुवातांचेर 7 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. मध्य प्रदेशात जावपी एकाच पावंड्यातल्या मतदाना खातीर आणि छत्तीसगडातल्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज 30 ऑक्टोबर मेरेन दाखल करप शक्य आसा. मध्य प्रदेशातल्या 230 आणि छत्तीसगडातल्या 70 विधानसभा सुवाता खातीर 17 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत सहकारी निर्गत हाचेर आधारीत राष्ट्रीय बसकेक संबोधीत केलें. आयज राष्ट्रीय सहकार्य निर्यात लिमिटेड म्हळ्यारच NCEL लोकां खातीर वेबसायट आनी म्हायती पुस्तिकेचें केंद्रीय अमित शाह हांणी विमोचन केलें. ह्या कार्यावळीक वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की आयज देशाचे साबार शेतकामती सेंद्रीय शेताची लागवड करतात. देशात सेंद्रीय शेता खातीर प्रोत्साहन दिवपा हेतान केंद्र सरकारान साबार पावलां उखल्ल्यात आनी सहकार क्षेत्राक घटमूट करपाचो वावर लेगीत सुरू जाला. मजगतीं केंद्रीय सरकाराची मोख आणि शेती पद्धतीची निर्गत वाडोवप आणि शेतकामत्याक सशक्त करप ही आसा. स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई. निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है. दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी ह्या वेळार आपले मत उक्तायलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है. जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सब के लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए. और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, NCEL की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पूंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लीत नेहरू पार्कात G20 वृक्षारोपण कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हाजीर आशिल्ले.
ह्या कार्यावळीत उलयतना विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें की सतत उदरगतीची मोख, हरीत विकासाची कबलात, बायलांच्या नेतृत्वाक उत्तेजन दिवप, डिजिटल भौशीक कार्यावळीचें समर्थन करप आनी पर्यावरणाक अनुकूल अशे जीवनशैलीक प्रोत्साहन दिवप हो फाटल्या म्हयन्यांत नवी दिल्लीत जाल्ल्या G20 शिखर संमेलनाचो मुखेल हेत जावन आशिल्लो. The G20 was very much the subject of conversation. A lot of people were still a little surprised that the G20 could bridge what were strong positions and deep divides. Many other countries also took particular satisfaction at the permanent membership of the African Union in the G20. But overall, there was a sense in global diplomacy, really, that this G20 actually delivered very substantively on what were the most pressing issues of the day, and that, quite honestly, turned out far better than most people expected. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांचेय उलोवप जालें. Will stand out of the G20 is the extraordinary effort which came down from the Prime Minister himself personally. I think the kind level of involvement by a head of state or government, as I said, I spent 40 years in the Foreign Service. I mean, it's truly exceptional. I think the team implemented that, but certain decisions stood out. पंचवाडी फिडराच्या भूमिगत वीज वाहिनी आणि सध्याच्या ओव्हरहेड 11 kV लायनीचे पंटेमळ उपकेंद्रांतल्यान भूमिगत केबलिंग सिस्टमात रुपांतर करपाच्या कामाचो पायाभरणी सुवाळो आयज पंचवाडी पंचायत सभाघरा लागसर जालो. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी सावड्डेचे आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें की गोंय सरकारान वीज खात्यांत क्रांती घडोवन हाडपाचो निर्धार केला. जुनी उपकरणां बदलून त्या जाग्यार नवी उपकरणां बसयतले. नवीन वीज यंत्रणा बसोवपा खातीर 1800 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. खेरीज केंद्र सरकारान 789 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केला. डिपार्टमेंटान रेव्होल्युशन जावपाक जाय. आज सकाळी जावन वेळीच मतदारसंघात गेलो आनी हांवें सहज आयटन काँग्रेसचो जो आमदार आसा केपेचो ताका प्रश्न केलो की तुमची हांगा लायट केन्ना येतली काय म्हणून. तर ताणें म्हाका सांगलें 1970 म्हाका दिसता आमचो फोंडें हांव सुभाष हांकां 1965 हांव तेन्ना मराठी अकादमींत शिकतालो भाऊसाहेब बांदोडकरान समज ज्यो कंडक्टर्स आसा ते घालून गांवांत लायटी वापरता आनी त्या एसटी कंडक्टरान तर हातूंत बसून कोणी हातूंत जावं नाशिल्लो. पूण काही मंत्री जाले आनी तांणी आपल्या विभागांत एलटी कंडक्टर टीम केले आनी फुडें अंडरग्रावंडूय केलें. त्या बद्दल हांव कांय म्हणना. पूण तें रिव्होल्युशन जवळ जवळ 20-25 वर्सां नंतर जावपाक जाय आशिल्लें तें जावना. म्हणजे जे एसटी कंडक्टर 1965 आशिल्ले ते तशेच आसा आनी जे एलटी कंडक्टर आसा तेही कंडक्टर तशेच. आतां ह्या खातीरूच तो लॉस ऑफ रेवन्यू आनी लॉस ऑफ पावर जो जाता तो खूब म्हत्वाचो आसा. खंयची पोस्ट तेन्ना लॉस जाता. घरांत सुद्दां काही घडीत 2 लागून पगार येता तो लॉस जायत म्हणजे केलो जाल्यार त्या घराची परिस्थिती कशी येता. त्या खातीर हो लॉस तेन्ना आमी कंट्रोल करतले. ऑलमोस्ट अबाउट 13% लॉस नॉन रेवन्यू इलेक्ट्रिसिटी आसा आनी तो आमी सिंगल डिजिटीचेर हाडपा खातीर प्रयत्न करता आनी ते जातलेय बी. येणाऱ्या 2 वर्सांत तो सिंगल डिजिटाचेर तो इट वील नॉट बी 0 बट डेफिनेटली इट वील बी लेस दॅन 10. लोकांच्या सहकार्यान सामाजिक प्रकल्प उबे रावतात. वीज, उदक ह्यो मूलभूत गरजो आसून त्यो लोकांमेरेन सुरळीतपणान पावप गरजेचें आसा. भाजपा सरकाराच्या सहकार्यान हो वावर सुरू आसा. विजेची समस्या पयस करपा खातीर सगळ्या तरेचे यत्न सुरू आसात अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ते सगळे अंडर GTDC गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाजे अंडर जवळ 4 ते 5 कोटी रुपया जी शिवनाथी कडेन सुद्दां काम केलां तेही धरले जर जाय जाल्यार 5 कोटीचो प्रकल्प जाता.
5 कोटीचे सुशोभीकरण जे आसा पळय देवळाच्या परिसरा भितरले हे सगळे काल न्ही पळय 2 दिसां पयलीं बाब श्री गणेश गांवकर हे आयले आनी तांणी ते लोकांक अर्पण केल्ले आसा. हे सगळे विशय जे आसा सांगता आसतना म्हाका नमूद करूंक जाय अशें आतां आमकां 12.5 कोटी रुपया खर्च करून अंडरग्राउंड केबलाचें काम जातलें. कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर यादव बसयलो आसा. म्हाका कॉन्ट्रॅक्टराक विनंती आसा काम बरें जावचें बेगीन जावचें सारकें आनी हें काम बेगीन जाता आसतना रस्त्याची रुंदीकरण आसा सावर्डे तिस्कावयल्यान आयलँड पर्यंत जालां म्हापा पर्यंत जालां. म्हापाच्या मुखार हें रुंदीकरण जावपाक जाय. अमळाच्या वाठारांत चडशे मातसो विशय आसा तो विशय वेगळे पद्दतीन विस्तारतले मागीर भायल्यान घेवपाचे भितरल्यान घेवपाचे मागीर पळोवया. पूण एकंदरीत रस्तो जो आसा पळय न्ही तो सारको वजनगार पर्यंत रुंदीकरण ताचें आसा आनी हें रुंदीकरण जें आसा पळय न्ही ते मुखाल्ले सादारणशे 6-7 म्हयने भितर सुरवात जाता. ताजी टेंडरींग करपाची प्रोसेस जी आसा पळय न्ही ती सुरवात जाल्या आसा. आनी म्हणून कॉन्ट्रॅक्टा भितर विनंती आसा केबल घालता आसतना एक्स्ट्रीम हांव बुधवार दीस किंवा ब्रेस्तार दीस PWचे इंजिनियर धाडटा ते तुमकां सायड ते मार्क करून दितले क्रिस्टल बरोबर आसतलो जेणे करून केबल जो आसा पळय न्ही तो रस्त्याच्या मदीं येवपाक जायना. बरें लक्षात घ्या रस्त्याच्या मदीं आयल्यार कितें जातलें तुमगेले आमगेले पयशे जे आसा पळय तेच परत डबल करून जाता. ह्या वेळार आमदार गणेश गांवकर हांचें उलोवप जालें. लायट कनेक्टेड कनेक्टिविटी पावर कनेक्टिविटी कशी आसा की एक मतदारसंघात ते जनरेट जाली आनी थंयच ती दिली अशें आसना. पावर कनेक्टिविटी शेजारच्या मतदारसंघाचो शेजारची जी एरिया आसा तेचे मार्फतच सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट जाल्ले आसा. हांव उलोवपाचें मुद्दाम करून सगळे सावड्डेकरांचे वतीन अभिनंदन करतलो कित्याक म्हणटा आतां जेन्ना पळय हो प्रोजेक्टाची आमी थोडीशी म्हायती घेताले आमी पळयतले जाल्यार सावड्डे पंचायत सावड्डे मतदारसंघात त्या पंचायतीच्या 1820 कंज्युमरांक ह्या गोष्टीचो बेनिफीट जाता. आनी खरें म्हळ्यार कशें आसा की आमचे लोक खूब आसपा जाल्ले पूण जाता कितें ज्या जाग्याचेर पळय कार्यक्रम आसता तेजेर लोक जमता आनी ह्या कार्यक्रमा बद्दल म्हायती करून घेता. म्हाका जर येद्या वेळी व्याप्ती जर आसा म्हणून जर कळ्ळें न्ही हांव गेले संजय बाबा बाकीचे मागीर आमचो डेप्युटी सरपंच रामतेश तांकां सगळ्यांक सांगतलो न्हू 1820 कंज्युमरांक जर बेनिफीट जाता तर तेजे अर्दे तरी आमी लोक आसपा जाय म्हणून त्याचे विचार आयकुपाक आमच्या सरकाराचे जे पळय कितें फुडें वचपाचे पळय जे मार्ग आसा ते आयकुपाक. तर एक म्हाका दिसलो की खूब वर्सांनी की उजवाडाचो जो पळय किरण आसा तो आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळा. उजवाड पडटालो 40-50 वर्सां पयलींच्यो लायनी ओल्ड लायनी त्यो ओल्ड लायनी ज्यो पळय आसा न्ही वायर तुटून पडली आनी कितें जालें हें सगळें चालू आसतालें. पूण आतां अंडरग्रावंड केबलिंगान जो पळय विशय आसा तो मॅक्झिमम सॉल्व जातलो. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. आयज अजय अभियाना अंतर्गत 143 लोकांक घेऊन 6वें विमान इस्रायलच्यान भारतात आयले. ह्या विमानात 141 भारतीय जाल्यार 2 नेपाळी नागरीक आशिल्ले. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री फगनसिंह कुलस्ते हांणी प्रवाशांक येवकार दिलो आनी उपरांत पत्रकारांक संबोधीत केले.
देखिए, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये 6वीं फ्लाइट है, 143 जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इजराइल से, और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार की पूरी दारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनको भी यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। आपल्या नातलगांच्या मरणा उपरांत अवयव दान केल्ल्या कुटुंबांचो सत्कार राज्य सरकारान केलो। हातूंत प्रद्युम्न सोनी, अंगद सरोज, विश्राम रेडकर आनी शीला मोरायस हांचो आस्पाव आसा। ह्या सगळ्यांचो सन्मान गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी जालो। नमन दीस ही कार्यावळ दोनापावलच्या राजभवनाचेर आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचे स्टेट ऑर्गन टिश्यू अँड ट्रान्सप्लांट संघटनेचे उपकार मानले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अवयव दानाची प्रक्रिया सुरू जावची म्हणून बांबोळे हॉस्पिटलांत तयार केल्ल्या पायाभूत सुविधां खातीर तांणी तांचें कौतुक केलें। Also is planning to arrange for the development of health activities of Goa. I'm not mentioning the names. I'm fully supporting his views, and in Goa for our health activities. May God bless all of us. And I'm requesting Vishwajit Rane, a visionary on sustainable development of Goa. I hope we will be able to get more and more from this present ministry. And of course, regarding organ donation in India is concerned, the 1994 Act is there, and there are so many strict conditions are there. I don't know, I'm not making any comment on that. Transplantation of human organ Act 1994. Whether it is a competency act, what are the practical difficulties, we look into it. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मरणा उपरांत आपल्या नातलगांचे अवयव दान केल्ल्या खातीर कुटुंबांचे उपकार मानले। of our honorable Prime Minister Narendra Modi in the state of Goa. Many times we used to see that discussions used to take place and then somehow we were able to take and establish the state of Goa. I am grateful to the team members of SOTO, team members of Goa Medical College and also of Manipal Hospital who were the first to SOTO to do this, and our doctors also have been doing kidney transplant and Dr. Madhu is with us and the whole team here is speaking out. I would like to apologize to Dr. Konrad. I think there's some confusion on stage where you go brought down and then master my apologies to you because you are one of the most hardworking doctors in the hospital along with the whole team here. And I would like to also remember on this day Pradyuman Soni, Mrs. Sheila Moraes, Angad Saroj and Vishran Redkar, our prayers are with them always. And I would really like to say to Shri Moraes that it's very emotional moment for you also. I mean, your speech says it all. Whatever you said to everyone present here, it's very touching and very emotional to everybody sitting here in the audience. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 ऑक्टोबराक सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्यान मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांक संबोधीत करतले। ह्या म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 106वो भाग आसा। लोक नमो ॲप वा माय गोव ह्या ओपन फोरमाचेर आपल्यो सुचोवण्यो मांडूंक शकतात। तशेंच टोल फ्री नंबराचेर म्हळ्यार 1800-117800 ह्या नंबरा वेल्यान संपर्क करून आपलो मोलादीक संदेश हिंदी वा इंग्लिशींतल्यान ते धाडूंक शकतात। ही फोन लायन लोकां खातीर 27 ऑक्टोबर मेरेन उक्ती आसतली। जाल्यार 1922 ह्या नंबराचेर मिस कॉल करून SMS लिंक तुम्ही प्राप्त करूंक शकतात, जातूंतल्यान तुम्ही प्रधानमंत्र्याक थेट आपल्यो सुचोवण्यो धाडूंक शकतात। आयज शारदीय नवरात्रेचो 9वो दीस। ह्या निमतान पुराय देशभर महानवमी व्हडा उमेदीन मनयतात। प्रधानमंत्र्यांनी महानवमीच्या निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या। सिद्धी आनी मोक्षदायिनी अशी तिची स्वरूपां आसात। देशांत आशिल्ल्या दर एक कुटुंबातल्या संकल्पाक सिद्धी मेरेन व्हरपाचो आशीर्वाद दिवचो अशी देवीच्या पांया लागीं तांणी मागणी केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो संदेश X माध्यमा वरवीं दिला।
जम्मू काश्मीराचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी महानवमीच्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. पयलींच्या परस काश्मीरात आता आतंकवादी घडणुकांक उणाव आयला आनी हाकाच लागून क्रांतीच्यो नवो वाटो दिसपाक लागल्यात. नागरिकांक कसल्याच तरेची असुविधा जावची ना अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. आज नवम स्वरूप माँ झंडी वाली का सिद्धिदात्री के रूप में आज किया गया है. जो भी भक्तजन आज के दिन जिस किसी भी मंत्र का या जैसे कि नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का अगर 108 बार वो जाप करें तो उसकी मनोकामना माँ अवश्य ही पूर्ण करती है. जो भी मैंने माँ से मांगा है मुझे हमेशा मिला है और मैं हमेशा जब तक जिंदगी हूँ मैं चाहती हूँ इसी मंदिर में आऊँ और हमेशा माता रानी की पूजा करती रहूँ. बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आते हैं. वो तो लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे और यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है. मन को मतलब जो चाहते हैं वो सब मिल जाता है. आज हमने दर्शन किया है माता की और अच्छा लगा. हाँ अच्छा भी लगा और बहुत अच्छा लगा था. जो इंसान आता है उसका सारे काम हल हो जाते हैं. इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि हम बता नहीं सकते. सारी उम्र यही सेवा करते हो गए हैं. आणि आता वचूया खेळा मळार. चीनातल्या हेंगझू हांगा सुरू आशिल्ल्या चौथ्या आशियाई दिव्यांग खेळा सर्तीत माफ करात घेऊया एक लहानसोच विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वचूया खेळा मळार. चीनातल्या हेंगझू शारात सुरू आशिल्ल्या चौथ्या आशियाई दिव्यांग खेळा सर्तीत भारतान 12 पदकां जिखून सुरवात केली. हातूंत 4 भांगरा पदकां, 5 रुप्या पदकां आनी 3 काश्या पदकांचो आस्पाव आसा. नेमबाज सर्तींत अवनी लेखारा हांणी 10 मीटर रायफल सर्तीत चीनच्या जोंग इझिन हांकां हारोवन भांगरा पदक जोडलें. 50 मीटर मिक्स पिस्टल सर्तीत 16 वर्साच्या रुद्राक्ष खंडेलवाल हाणें रुप्या पदक जोडलें. जाल्यार 347 श्रेणींतल्या दादल्यांच्या उंच उडयेच्या सर्तीत निशांत कुमार हाणें भांगरा पदक जिखलें. बायलांच्या केनोईंग सर्तीत प्राची यादव हिणें भारता खातीर पयलें रुप्या पदक जोडलें. तांणी बायलांच्या केनोईंग सर्तीत निमाणे सर्तीत हें पदक जिखलें. आनी आतां वचूया क्रिकेटीच्या मळार. आयज संवसारीक मर्यादीत षटक क्रिकेट सर्तीत पाकिस्तान आनी अफगाणिस्तान हांच्या मदीं चेन्नईच्या चिदंबरम स्टेडियमाचेर खेळ सुरू आसा. पाकिस्तानान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी स्विकारली. निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना पाकिस्तानान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन 282 धांवड्यो काडून अफगाणिस्ताना मुखार 283 धांवड्यांची मोख दवरली. निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना 9.3 षटकांत अफगाणिस्तानान एकय गडो वगडायनासतना 60 धांवड्यो केल्यात. मजगती काल धर्मशाला हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतान न्यूझीलंडाचेर 4 गडे राखून जैत जोडले. न्यूझीलंडान सुरवेक फलंदाजी करून सगळे गडे वगडावन 273 धांवड्यो काडिल्ल्यो. हातूंत डॅरिल मिशेल हांच्यो 131 धांवड्यांचो आस्पाव आसा. भारताच्या मोहम्मद शमीन 54 धांवड्यांनी 5 गडे बाद केले. ते ह्या खेळाचे सामनावीर थारले. भारतान 274 धांवड्यांची मोख 6 गडे वगडावन 48 षटकांत साध्य केली. जातूंत विराट कोहली हांचे 95 धांवड्यांचें योगदान आसा. नामनेचे क्रिकेट खेळगडे बिशन सिंग बेदी आयज नवी दिल्लीत संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 77 वर्सांची आशिल्ली. 15 दिसां पयलींच तांचें ऑपरेशन जाल्ल्यान ते हॉस्पिटलांत आशिल्ले. आपल्या काळांत ते बऱ्यापैकीचे फिरकी गोलंदाज आशिल्ले. 1967 सावन 1979 मेरेन तांणी 67 कस लावपी क्रिकेट सर्तीत खेळून 266 विकेटी घेतिल्ल्यो. आनी आतां वचूया तापमाना कडेन. गोंयच्या वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज देशाचे साबार शेतकामती करतात सेंद्रीय शेताची लागवड. देशात सेंद्रीय शेता खातीर प्रोत्साहन दिवपा हेतान केंद्र सरकारान उखल्ल्यात साबार पावलां. सहकार मंत्री अमित शाह.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लीत नेहरू पार्कात G20 वृक्षारोपण कार्यावळीत वांटो घेतलो. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी ह्या कार्यावळीक आशिल्ले हाजीर. पंचवाडी फिडराच्या भुंयगत वीज वाहिन्यो आनी सध्याच्या ओव्हरहेड 11 केव्ही लायनीचे केव्ही पंटेमळ उपकेंद्रांतल्यान भुंयगत केबलिंग सिस्टमीत रुपांतरीत करपाच्या कामाचो जालो पायाभरणी सुवाळो. राज्य सरकारान आपल्या नातलगाच्या मरणा उपरांत अवयव दान केल्ल्या कुटुंबांचो गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी केलो भोवमान. पाकिस्तानान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन 282 धांवड्यो काडल्यो, जाल्यार जैता खातीर अफगाणिस्ताना मुखार दवरली 283 धांवड्यांची मोख. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.